नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकारेच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. मुनकारांक घर नावार करून दिल्या उपरांतूच भाटकारांक विकपाक मेळटली जमीन. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची माहिती. इजिदोराच्या जीएफपी प्रवेशा उपरांत युतीचे कोफुसांव चर्चा केले उपरांतूच युतीचेर घेतले निर्णय, सांगता अमित पाटकार. जाल्यार फुटीरूप करचे नात म्हणटात युरी. भाजपा आड बरे रणनितीची गरज, विजयान मांडली भूमिका. हल्ल्या उपरांत आपणे नांवां घेतिल्ल्या राजकीय फुडाऱ्यांच्या चवकशेचे कितें जालें? काय मजात जात प्रमाणपत्राची परतून तपासणी जाता? समाज वावुरपी रामा काणकोणकाराचो प्रस्न. बेतला येवपी प्रस्तावित बंदराक काँग्रेस गोवा फॉरवर्डान केलो विरोध. सरकार फाटल्या दारांतल्यान हाडपाक सोदता प्रकल्प, विजयाचो दावो. कुचेले वडेश्वर देवळा लागसार कोयर उडयल्ल्यान थळावे फ्युरियोस. चिकनाच्या वेस्टाक लागून पडल्यात घाणी. येवच करप्यांक जाता त्रास. दुयेंसां पातळपाची भिरांत. थळाव्या लोकांनी उक्तायला हुस्को. कामगार आनी कर्मचाऱ्यांक टायमार मेळटलो पगार. ओव्हरटायमाची तरतूद. किमान पगार आनी बायलां खातीर समान संदी आनी पगार. केंद्रान 4 नवीन कामगार कायदे केले लागू. आता पळयात खबरो विस्तारांत. फाटल्या कांय वर्सांत गोंयांत जमनीक बरो दर आयिल्ल्यान भाटकार मुणकारांच्या घरा सयत जमनी विकपाक लागल्यात. ह्यान फुडें कायद्या प्रमाण मुणकारांक तांचें घर नांवार करून दिल्या उपरांतूच भाटकारांक उरिल्ली जमीन विकपाक मेळटली, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. शेनवारा म्हजें घर येवजणे संदर्भात पंचायत आनी नगरपालिका वांगडा व्हर्च्युअल पद्दतीन संवाद साधले उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी शेनवारा गोंयांतल्यो पंचायती आनी नगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यां वांगडा म्हजें घर येवजणे संदर्भात व्हर्च्युअल पद्दतीन संवाद साधलो. पयलीं गृहनिर्माण मंडळान गरीब कुटुंबां खातीर घरां बांदून दिल्लीं, मात संबंदीत घरधन्यांक कायदेशीर अधिकार मेळोंक नाशिल्ले. आतां सरकार त्या घरांक कायदेशीर हक्क दितले. म्हजें घर येवजणे अंतर्गत हो निर्णय घेतिल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. तशेंच फाटल्या कांय वर्सांत गोंयांत जमनीक बरे दर आयिल्ल्यान भाटकार मुणकारांच्या घरासयत आपल्यो जमनी विकपाक लागल्यात. ह्यान फुडें कायद्या प्रमाण मुणकारांक ताचें घर नांवार करून दिले बगर भाटकारांक जमीन विकपाक मेळची ना. मुणकारांक घराची जमीन नांवार करून दिले उपरांत भाटकारांक उरिल्ली जमीन विकपाक मेळटली म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलें. जेका मुणकाराचें घर आमी सातत्यान म्हणटा की व्हडली जागा आसा एखाद्या भाटकाराची आनी मुणकार भितर रावता आनी मुणकार रावता पळय न्ही तेणी अजून मुणकारियल केसीक एप्लाय करूंक ना, बट ताजें मुणकाराचें घर म्हणजे आमच्या मुणकारियल एक्टाच्या प्रमाणे ताका तें एलिजिबल आसा. जाल्यार अनलेस एंड अंटील भाटकार मुणकाराक सेटल करिना तो पर्यंत भाटकाराक ती जागा विकूंक मेळची ना. म्हणून मुणकाराची सेटलमेंट पयली करची पडटली. अकॉर्डिंग टू द मुणकारियल एक्ट ताका जी जागा जितकी मेळटा ती जागा ताज्या ऑफिशियली ताज्या नांवार करून दिवची पडटली. देन तेज्या उपरांतूच तो ती जागा विकूं शकता. दीस इज अ बीग डिसिजन. आयच्या गोंय सरकारच्या आमी जो निर्णय घेतला हो सगळ्यांत व्हडलो निर्णय आसा. कारण म्हाका खबर आसा, कारण खूब मोठ्या प्रमाणांत गोंयच्या जमनीक व्हॅल्यू येयल्ल्या कारणान बरेचशे भाटकार आपल्या मुणकाराच्या घरा सहीत ह्यो जागा ह्यो लोकांक विकपाक लागलेलो आसा. आनी ऑटोमॅटिकली एक दीस मुणकाराक कळटा की आतां म्हाजो भाटकारूच नवो जालो म्हणून. आतां भाटकार केन्नाच नवो जावचो ना. ओरिजिनल भाटकाराकूच म्हणजे ती जागा जी आहा ही आपल्या मुणकाराक सेटल करून दिवची पडटली. एनी हाव तुमी कशेंय सेटल करा. तुमची जागा जर 10,000 स्क्वेअर मिटर आसात आनी ताका जर ती अकॉर्डिंग टू हीज एक्ट ताका 300 स्क्वेअर मिटर येता जाल्यार तेणी ताका पयलीं म्हणजे फ्रॉम अवर मामलेदार किंवा मुणकारियल एक्टा प्रमाणे ताका रायटिंगान तो ताका लँड पार्सल्स तितको दिवचो पडटलो त्या घराच्या सहीत आनी ताका सेटल केला म्हणून सांगचो पडटलो. ताज्या उपरांतूच उरलेली लँड जी आसा ही भाटकाराक विकपाक मेळटली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कांय गजाली आसात त्यो उलोवन मार्गाक लायले उपरांतूच युतीचेर निर्णय घेतले म्हणून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार सांगता. दुसरे वटेन फुटीर आमदार उपकरचे ना म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी युरीन उलोवन दाखयलें. जाल्यार हो नाका तो नाका म्हणून जावचें ना. भाजपा सारकिल्या पक्षाक हारयतलो जाल्यार बरी रणनिती तयार करूनच फुडें वचचें पडटलें म्हणून गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता.
जिल्लो पंचायत आणि मुखावेली विधानसभा वेंचणूक दोळ्या सामकार दवरून काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आणि रेव्होल्युशनरी गोवन्स या तीनय पक्षांनी एकठांय येवपाचे चिंतले खरे, पूण युती जावचे पयलींच तांचे मदीं तू मे जावपाक लागिल्ल्याचे स्पष्ट दिसता। भाजपाक घरा धाडप हो तीनूय पक्षांचो उद्देश आसा, पूण विजयान फुटीर आमदार इजिदोर फेर्नांडीसाक पक्षात प्रवेश दिल्ल्यान आरजीपी चाळावला। युती धर्म पाळटले जाल्यार फुटीरांक कोणेच पक्षात घेवपाक जायना म्हूण आरजीपीन आपली भूमिका स्पष्ट केल्या। ताजेर विरोधी पक्ष फुडारी युरीन प्रतिक्रिया दिताना फुटीरांक ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्सात फुटीरांक स्थान ना म्हूण स्पष्टूच सांगले। अशें आसले तरी कांय गजाली उलोवन त्या मार्गाक लायल्या उपरांतूच युतीच्या निर्णयाचेर फुडें वतले म्हूण काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर सांगता। हाजेर गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायानूय आपली भूमिका स्पष्ट केल्या। विजय म्हणटा आमकांय फुटीर आमदार नाका आणि हे विशीं आमी हेरांकडे सहमत आसात खंय। हेजे मुखार आतां अलायन्साचे पळोवया, वी आर सपोज टू मीट आवर अलायन्स पार्टनर्स टुडे आनी डिस्कस देर आर सम इश्यूज which we have to discuss. घडामोडी जाल्या, टेक अ क्लॅरिटी ऑन दॅट एंड देन वी मूव अहेड. कितें डिफेक्टरा घेतला म्हणून मातशें तुमचे भितर मातशें क्लॅश. सो दॅट वी विल डिस्कस टू अवर पार्टनर्स एंड वील लेट यू नो. एक नवी सुरवात जी आमी करपाक सोदतात गोंयांत, सगळे गोंयकार ही नवी सुरवात हेतून ह्या बीजेपी विरुद्ध जे पड इश्यू आहा, जे पड गोंयांत चल्ला, युनायटेडली आमी जेन्ना मुखार वयतले जाल्यार म्हाका दिसता देर आर सर्टन इश्यूज दॅट वी नीड टू बी व्हेरी व्हेरी क्लियर. आतां मोदें एक दीस इश्यू हॅज क्रॉप्ड अप अबाउट डिफेक्टर्स. आय एम व्हेरी क्लियर दॅट आय एम अगेन्स्ट this defection. Whatever changes need to be made, we need to make changes within ourselves, but we cannot compromise on priority. Je pad defector and yopache pade. It is very easy. You will get this seat, that seat. But the Congress party is of the opinion that we will not tolerate defectors because there is also we are fighting against the defectors in the court. So what are we showing? What is the message that we are showing? It's something very, very clear. I am very clear that this type of approach, we need to sit, weed out whatever is these elements. रियल इस्टेटान इन्वॉल्ड आहा पण एक बहुजन समाजाचो मनीस मातसो वयर सरता तो खंयच्या धंद्यान आहा, कितें धंद्यान आहा म्हणजे हे सारखे बायोडेटा करून पळय. राजकारणान यू नीड टू बी प्रॅग्मॅटिक. प्रॅग्मॅटिझम म्हणजे आसपाक जाय. आनी बीजेपी असल्या पक्षाक जर हारयतलो जाल्यार स्ट्रॅटेजी सारखी करूंक जाय, बरे भशेन करूंक जाय आनी लोकांक सगळ्यांक बरोबर घेवन वचूंक जाय. हो नाका तो नाका तो नाका म्हणलो म्हणून इलेक्शन जिखना. इलेक्शन जिखपाची स्ट्रॅटेजी आसूं जाय. आमची स्ट्रॅटेजी आमचे कडेन आहा. आमी कोणाक पक्षान घेवप कोणाक पक्षान घेवप ना. लोकांची सजेशनां आमी सर्टनली रिस्पेक्ट करतात, पूण दॅट इज आवर डिसिजन. आतां हे अलायन्सान कोणाक जाय कोणाक नाका कितें तें म्हाका खबर ना. हांवें अटेम्प्ट केलो सगळ्यांक बरोबर हाडपाक. म्हाका आज मेरेन इच्छा आहा की अलायन्सान रावचें. म्हाका 50 सीट कॉन्टेस्ट करपाची इच्छा ना आनी म्हजे कडेन ती तांक ना. आनी हांव जे कॅन्डिडेट घालता ते खरे बरे कॅन्डिडेट आनी जिखूंक शकता जाल्यार तांकां फुडें व्हरून ते हांगाचे ते सायडीन पावप हें आमी काम करतात. डिफेक्शन इज वी आर अगेन्स्ट डिफेक्शन. वी आर नॉट गिवींग अ प्लॅटफॉर्म टू डिफेक्टर्स अँड वी रिस्पेक्ट द व्यू ऑफ एवरी पार्टी. कोण कितें म्हणटा तें सगळें बरें आहा. डिफेक्टरांक पार्टीन घेवप म्हळ्यार डिफेक्टरांक तिकीट दिली म्हणून जायना. जिल्लो पंचायती खातीर ज्या जाग्यांचेर कोफुसांव ना थंय आमचे उमेदवार प्रचाराक लागल्यात, पूण हेर बाकीचे कडेन युतीच्या भुमिके उपरांत कामाक लागतले म्हूण अमित पाटकरान सांगले. जिल्हा परिषदाचे आमचे जे ऍप्लिकेशन कॅन्डिडेट जे आसा there's a process which has come through the block, to the district. PCC meeting, those final judges. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फाटल्या 2 महिन्या पयलीं जात प्रमाणपत्राची पडताळणी जाल्ली, तरी लेगीत हांव परत एक फावट जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करपाक तयार आसा. हांवें प्रत्येक पावलार प्रत्येक प्रस्नाक आनी कागदपत्राक सहकार्य केलां. मात हल्ल्या उपरांत आपणे ज्या 2 राजकीय फुडाऱ्यांची नांवां घेतिल्लीं तांची खोलायेन चवकशी जाल्या वा ना हाचेर स्पश्टीकरण दिवचें अशी मागणी समाज वावुरपी रामा काणकोणकारान केल्या. रामा काणकोणकाराचेर जाल्ल्या खुनशी हल्लो प्रकरणात दुबावी जेनिटो कार्दोजोच्या जामिनावेलो युक्तिवाद आतां 26 नोव्हेंबराक जातली.
हे विशींचो म्हत्वाचो फॉरेन्सिक अहवाल आणि रामा काणकोणकराच्या जात प्रमाणपत्राच्या रिव्हेरिफिकेशनाची मागणी पुलिशेन केल्या। ह्यो दोनूय गोष्टी तपासा खातीर म्हत्वाचे आसून चड वेळ दिवचो म्हूण पुलिसांनी मागणी केल्ली। त्या प्रमाण न्यायालयान पुलिसांक वेळ दिला। उपरांत चौकशे वेळार ज्या राजकीय फुडाऱ्यांची नांवां घेतिल्ली तांची खोलायेन चौकशी जाल्या वा ना काय ह्या प्रकरणात फकत म्हज्या जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करतात असो प्रश्न समाज वावुरपी रामा काणकोणकरान उपरासला। ह्या प्रमाणाची चौकशी करता जाल्यार दोनूय वटेन चौकशी जावप म्हत्वाची आसा अशें ताचें म्हणणें। रामा, म्हाका सांग की आता पुलिसांनी तुझे कास्ट व्हेरिफिकेशना खातीर विचारला, ताचे उपरांत तुवेनूय आता म्हणजे ट्वीट करून सांगले, सो हाचेर एकंदरीत तुझे मत कितें आसा? See, almost close to 2 months, my caste was already verified. Okay, आणि दुसरी गजाल म्हणटा ती I have cooperated with every investigation of them. What I am very simple language, what I am asking right now is when is the investigation of 2 politicians whom I have named will start? Okay. I am waiting for that. आजपर्यंत म्हाका जाल्यार खंयच दिश्टी पडूंक ना की त्या एंगलान इन्व्हेस्टिगेशन जाता म्हणून। पण तुझी आता मागणी कितें? तेंच्यांनी आता व्हेरिफिकेशना खातीर तुका सांगला, सो तुजी कितें मागणी आसा? तेंच्यांनी व्हेरिफिकेशना खातीर मागला हे सारखें आसा काय जे तुवें पॉलिटिशियनाची 2 नांवां घेतला तेंचेर अजून व्हेरिफिकेशन जावंक ना? सो हे एकंदरीत तूं कशें पळयता? व्हेरिफिकेशन ऑफ द कास्ट happens in the beginning before the section is been included. जेन्ना सेक्शना इन्क्लूड करता पळय तेन्नाच ते व्हेरीफाय करून माझं सर्टिफिकेट घेवन ती सेक्शना इन्क्लूड करप आसता, विच आय हॅव ऑलरेडी गिवन. व्हेरिफिकेशन डजंट हॅपन आफ्टर द चार्जशीट, व्हेरिफिकेशन हॅपन्स बिफोर द चार्जशीट. सो these verifications and everything has been done, and after verification only you can put an FIR and add the sections and the charge sheet investigation is done and then the charge sheet is filed. This is the process. So I do not know. You should ask directly the police for what reason they are verifying it now. ओके, पण ते आता कित्याक करता? तुका कितें डाऊट बीन आसा? I do not know. I'm much more worried about and much more concerned why the investigation is still not happening on the lines of the politician, because I have जेन्ना हांवें प्रेस कॉन्फरन्स दिल्ले हितून GMCचे भायर, तेन्ना दुसरे दिसा DGP and the highest position of the police have taken a press and they said that they are going to do the investigation on that lines, okay, on the other lines which is the development, new development. So almost a month now, where is that new development investigation and where is that angle? त्या एंगलान अजूनपर्यंत खंय पावला इन्व्हेस्टिगेशन? दॅट पुलीस हॅव टू टेल द पब्लिक. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर. बेतला येवपी प्रस्तावित बंदर प्रकल्पाक विरोधी आमदारांनी खर विरोध केला. हो प्रकल्प बेतलात जावचो ना म्हणून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन जाहीर केल्ले, तरी आसतना गोंयचे भाजप सरकार हो प्रकल्प हाडपाक सोदतात असो आरोप एल्टनान केलो. सरकार मुद्दाम जावन फाटल्या दारांतल्यान हो प्रकल्प हाडपाक सोदता असो दावो गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान केलो. बेतला बंदर प्रकल्प हाडपाचो सरकाराचो विचार आसा. हो प्रकल्प हाडलो जाल्यार सैमाचेर हावळ येतलीच, ते भायर थळाव्या नुस्तेकार भावांच्या धंद्याचेर परिणाम जातलो. तेन्ना बेतला हो प्रकल्प आमकां नाका म्हूण थळावो आमदार एल्टन डिकोस्तान मागला. सुरवातीक बेतला हो प्रकल्प येवचो ना म्हूण केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन जाहीर केल्ले, तरी आसतना भाजप सरकार हो प्रकल्प हाडपाक सोदता असो आरोप एल्टनान केला. गोंयांत कोळसो हाडपा खातीर सरकार बेतला पोड हाडपाक सोदता म्हूण आमदार विजय सरदेसायान दावो केला. आयकात तांचे म्हणणें. जे आहे ते जोगताय नुस्त्याचेर ह्या धंद्याचेर आमगेले एनवायरमेंट, आमगेलो आखो कानागिनी गांव, बेतूल गांव आनी सरावंडींग एरिया शूड बी फिनिश्ड. म्हाका दिसता कित्याक खबर ना सरकार हे नाका म्हणले प्रोजेक्टान आमचेर थापतायते. दिस इज व्हेरी बॅड आनीक वी वील बी ऑल अगेन्स्ट इट. कित्याक हो जो प्रकल्प सरकार बेतूल हो प्रोजेक्ट पोर्ट हाडपाक सोदता, इट इज व्हेरी बॅड. आनीक एट एनी कॉस्ट एज अ MLA राजकारण सोडून दी, एक टायमार पॉलिटिक्स सोडपाक शकता, बट हो एजिटेशन अगेन्स्ट दिस प्रोजेक्ट आय वील नेवर लीव. पोर्ट येतलो आनीक नॅशनलायझेशन ऑफ रिवर्स जाले तेन्ना बेतलान पोर्ट येतलो, पार्ट ऑफ सागरमाला जातलो आनी कोळसो बेतलानूय पावतलो, हो भंय आमकां सदांच दिशिल्लो.
आनी आमी तेन्नाय म्हणिल्लें आनी तेन्नाच्या सरकारान आशिल्ले आमदार आनी तेन्नाचे मंत्री तांणी क्लॅरिफाय केल्लें की आमी बेतून पोर्ट डेव्हलप करचे ना. थंय दोन वस्तू आहा. एक म्हणटा तें लायव्हलीहूड, लायव्स एंड लायव्हलीहूड कितें आहा थंय टुरिजम ट्रेड आहा आनी फिशींग एक्टिविटी आहा. दोनूय फिशींग आनी टुरिजम ट्रेड काबार करून भायलो कोळसो हाडून ताका रेल कनेक्टिविटी दिवप आनी उदकांतल्यान कनेक्टिविटी दिवप हें कोणाक गोंयकारांक फायद्याचें न्ही. ताजे मागीर अशेंय आसा की बाब नितीन गडकरीन कॅटेगॉरिकली सांगिल्लें की हो पोर्ट जावचो ना, हो आमी दुसऱ्या प्रदेशांत व्हरता. आतां तांणी कन्सल्टन्सीचो टेंडर काडिल्लो आहा. कन्सल्टन्सीचो टेंडर कित्याक काडला? जर तुमी डिसिजन पयलींच जर घेतला की तो पोर्ट दुसऱ्या स्टेटीन वतलो जाल्यार हें कितें चलता. सो इट इज अ बॅकडोर एंट्री आनी ही बॅकडोर एंट्री अलाव करूंक जायना. सगळ्यांनी एकवटान तें ओपोज करूंक जाय. आमी आमचें गोंयकारपण म्हणल्यार नुस्तेकार आनी टुरिजम इंडस्ट्री ही राखूंक जाय. आमकां कोळसो गांवांनी नाका. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कुचेले वडेश्वर देवळाकडेन कोयराच्यो राशी हाडून उडयल्यान थळावे आक्रमक जाल्यात. घरातलो कोयर आनी चिकनाचो वेस्ट हाडून रस्त्या कुशीक उडयल्यान वाठारांत घाणी पडल्यात. हे विशीं पालिकेक आमदाराक कळोवन लेगीत कांयच कानामनार घेवंक ना. देखून तिडकल्ल्या थळाव्यांनी स्वता जावन कोयराचो वाठार नितळ केलो. कुचेले वडेश्वर देवळा लागसर घरातलो कोयर तशेंच चिकन वेस्ट हाडून उडयला. ताका लागून वाठारांत घाणी पडल्यात. करसवाडो, सडये, मायणा, गणेशपुरी ह्या सगळ्या वाठारांतलो कोयर हाडून उडयतात. हे विशीं थळाव्यांनी आमदाराक तशेंच पालिकेक कळीत करून लेगीत संबंधितांनी कांयच कानामनार घेवंक नाशिल्ल्यान थळावे आक्रमक जाल्यात. तिडकिल्ल्या थळाव्यांनी स्वता जावन हो कोयर नितळ केलो. आमचो कचरो आसलो पळय, आमी सगळ्यांनी बायलांनी सायनी घेवन तो कचरो बंद केलो आनी थंय गार्डन केलें. परत आतां वडेश्वरा कडेन ह्यो कचरो उडोवंक सुरवात केले. परत कमिटीन सगळ्याच्यो सायनी घेवन लेटर केले, हेल्थाक केले, म्युनिसिपालिटीक केले, MLA केले. तेंच्यांनी एक्शन घेवंक ना. ह्यो कचरो सगळ्या वाड्याचो सगळो करासवाडे, सडये, मायण सगळ्याचो कचरो हाडून गणेशपुरी सुद्दां कचरो हाडून हांगा उडयला. आतां हे खावचें खाण सगळें एक साक हाडून हांगा उडयला. ह्यो घाणी सगळे आमकां घेवचे. कोंबडी कातरता थंय उडयतात, सगळे कातरता थंय उडयतात. आमी हांगा घाणी घेवपाच्यो. पयलीं तुमी गार्बेज हाडून थंय उडोवन आमकां सगळ्यांक घाण दवरल्यात. आनी आतां आमी कितें करपाचें? आमी सगळीं शीक आसा हांगा, भुरगीं बाळां सगळीं थंडेन. तुमी गार्बेज उडयला सगळे कॉन्सुलाराचो आमची वाट लायली आसा. ते कितें करता तें सांगा आमकां, न्याय बरी जावं आमकां. नाजाल्यार म्युनिसिपालिटीन आमकां ह्यो मनीस दवरपाचो हांगा देवळा कडेन. आमच्यान ही घाण घेवन वचो पळय कितें तें. आनी ह्यो सायनी बिनी सगळ्यांक MLAक बी सगळ्यांक पावल्ले आहात आनी म्युनिसिपालिटीक सगळ्यांक हेल्थाक सुद्दां पावल्ले आसात. आमी सगळीं आतां कचरो आमी लाई करून उजो घातला थंयसर. पळय दाखयता आमी कितें करपाचें हांगा तें पळय थंयसर. आमच्यान आतां खोगलेर आयकोन आमी शीक पडले. आमकां कितके दीस जाले. नाल्यार तुमी येवन चॅक करा. आतां तुमी रावा हांगा म्युनिसिपालिटीचे मनीस, नाल्यार कॉन्सुलाराक थंय दवरा आनी त्यांनी पळोवपाची घाण कशी आहा ती हयसर. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. केंद्र सरकारान 4 नवीन कामगार कायदे लागू केल्यात. देशातले कामगार आनी कर्मचाऱ्यां खातीर ही एक खोशयेची गजाल जावन आसा. पयलीं अस्तित्वात आशिल्ल्या 29 वेगवेगळ्या कामगार कायद्यांतले गरजेचे घटक 4 सोप्या आनी स्पश्ट नेमांनी विभागून दिल्यात. ह्या नव्या नेमा प्रमाण कामगार आनी कर्मचाऱ्यांक टायमार आनी ओव्हरटायम, किमान पगार, बायलां खातीर समान संधी आनी पगार, समाजीक सुरक्षा आनी फुकट भलायकी तपासणी जातली हाची गॅरंटी दिल्या. केंद्र सरकारान 4 नवीन कामगार कायदे लागू केल्यात. पयलींचे कामगार कायदे 1930 ते 1950च्या दशकातले आशिल्ले, जेन्ना काम, उद्देग आनी तंत्रज्ञान आयच्या परस खूप आनी पुरायपणान वेगळे आशिल्ले. नवीन कायदे आधुनिक गरजो आनी आंतरराष्ट्रीय स्टँडर्ड लक्षात घेऊन तयार केल्यात. पयलींचे 29 कामगार कायदे सरळ आनी सोपे करून ह्या सगळ्या कायद्यातले गरजेचे घटक घेऊन तांची 4 वेगवेगळ्या कायद्यांनी विभागणी केल्या. नव्या कायद्याप्रमाण कर्मचाऱ्यांक ग्रॅज्युएटी खातीर 5 वर्सां वाट पळोवपाची गरज ना. एका वर्सात ग्रॅज्युएटी जातली. तशेंच कामगार आनी कर्मचाऱ्यांक टायमार पगार, ओव्हरटायम, किमान पगार आनी बायलां खातीर समान संधी आनी समान पगार, सामाजिक सुरक्षा आनी फुकट भलायकी तपासणी जातली. नव्या कामगार कायद्याचे फायदे. कंत्राटी कामगारांक फिक्स कामगारांप्रमाण मेळटले फायदे. सामाजिक सुरक्षा, वैजकी कवर आनी पगारी सुटी. ग्रॅज्युएटीचो लाव एका वर्सात मेळटलो. सगळ्या कामगारांक खातीर किमान आनी वेळेर पगार. दरेका क्षेत्रातल्या कामगारांक राष्ट्रीय स्टँडर्डा प्रमाण पगार मेळटलो.
टायमार आणि कट करिनासतना पगार दिवचो पडटलो. बायलांक सगळ्या शिफ्ट आणि समान कामाची संधी, बायलांक रातीकडूनय काम करपाची मेकळीक, कामाची वरां 8 ते 12 आणि सप्तकाक 48 वरां मेरेन काम, ओव्हर टायमा खातीर दुपटीन पगार दिवचो पडटलो. धोकोदायक कंपन्यो, कंत्राटी कामगार आणि घन कामगारां खातीर भलायकेची तपासणी जातली. आता पत्रकार, फ्रीलान्सर, डबिंग कलाकार आणि मीडिया कामगारांकूय मेळटले संरक्षण. टायमार पगार, नियुक्ती पत्रां आणि कामाची वरां जातली निश्चित. कंत्राटी आणि स्थलांतरित कामगारांक फिक्स कामगारांप्रमाण दिवचो पडटलो पगार. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सिमवाडो अंजुना येरादारीचो व्हडलो प्रस्न उपराशिल्लो आसा. ह्या वाठारांतल्या बारीक पुलाची वणत कोसळिल्ल्यान यो वच करप्याच्या जिवाक धोको निर्माण जाला. संबंधीत पंचायतीन ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केला अशें तांचें म्हणणें. देखून खंयची वायट घडणूक घडच्या पयलीं संबंधितान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन हो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. दोन दीस जाले हांव आतां हे सायडीक गेलो. 2 दीस जाले हे सायडीक एक टायर मारलेली आसली, म्हणजे ती दुरी सगळो मोडून उडयला आणि गोंय सगळो मोडून उडयला. कित्याक एक्सिडंट हांगा चालूच आसता. कित्याक हांव कितें म्हणटा की आमची ऑथॉरिटी कोणी तरी पळोवंक जाय आसलें हांगा. आतां इतलो म्हाका दिसता 2-1 म्हयने जाले हांगा कोणीच पळोवंक नासतले. आयज म्हाज्या लक्षांत येयलें, हांव येताना हे सायडीक म्हाका 2 दिश्टी पडले की हे पळोवंक शकतात तुमी, हे सगळे मोडून पडलेले. हांव मागता ही आतां बॉर्डर आहा, ही आमची अंजुना पंचायत आनी आरपोरा पंचायत. सो हांव म्हणटा खंयची पंचायत जाता तितले बेगीन हे बांदकाम करचें म्हणून. आनी हे बांदकाम करतना न्हू हे फातराचें उपकारना, ताका ड्रील रॉड घालून ताका रिटेनिंग वॉल खंय बोथ द सायड ही बांदची म्हणून. कित्याक गरजेचें हे दुरी गरजेचें म्हणजे आतां पळय सीजन टायम, डिसेंबर येवचो जालो ऑलरेडी, आतां चालू जा टुरिस्ट चालू जा आणि सारको डेंजरस आहा की जाता तितलो कितें एक्सिडंट हे जातातूच हांगा. त्या खातीर एक्सिडंट ना जा. हेजे पयलीं जाले एक्सिडंट? हेजे पयलीं खूब जाले एक्सिडंट हांगा, पडल्या सुद्दां भितर. तो दुरीक कसो मोडला तो? आतां दुरीक मोडला पळय तो, आतां 2 दीस जाले तेजेर थार मारून तो म्हणजे भायर पावलो आनी थार लायला आनी पडलो सकयल तो दुरीक कसो. म्हणून हांव तेच्या पयलीं कोणाक कितें जावं नाका, कोणाची मरोंक नाका, तेच्या पयलीं हांव कितें म्हणटा एक इनिशिएटीव कोणी तरी घेवची. जावं ती अंजुना पंचायत, जावं ती आरपोरा पंचायत, कोणी तरी एक इनिशिएटीव घेवन जाता तितले बेगीन हे करचें म्हणून हांव इतलेंच मागता. हेचे पयलीं एक्सिडंट खूब जाले हांगासर. एक्सिडंट खूब जाले हांगा. कित्याक हे आतां टर्न आसा न्हू, हो वॉल्ट आहा पळय, तेजेर कांय कळना. डायरेक्ट येता गाडी डॅश मारता सकयल पडटा. पूण हे कितें आसा, हे फातराचें बांदकाम, ते फातराचें बांदकाम उपकारना हांगा. ताका सारकें रिटेनिंग वॉल हेचे वचून बरें रॉड ड्रील मारून भितर एक बरी एक कडकची एक रिटेनिंग वॉल करूंक जाय बोथ द सायड. हांव मागता हेचे कडेन आमचो वॉर्ड मेंबर एग्नेस कारवालो, तेजे कडेन हांव ऑलरेडी उलयल्लो. तेणी म्हाका सांगला कितें इन केस आरपोरा पंचायत जर करिना जाल्यार आमी इनिशिएटीव घेवन आमी हे करया म्हणून. हांव ऑलरेडी दोनाय पंचायती कडेन उलयता, कोणी बाबा कोणीय करा, पूण एकदां ते कोणाक कितें जावच्या पयलीं तुमी एक रिटर्निंग हे हांगा दोनी सायड बांदून काडा म्हणून इतलेंच मागता. आनी दुसरें म्हणजे हांव आरपोरा पंचायती कडेन मागता, म्हाका दिसता ही तेंची पायपलायन म्हाका दिसता ही गव्हर्मेंट लायन हांव नको डायरेक्ट उदक येता तुमी पळोवंक शकता. ते सगळें उदक वेस्ट जाता. कित्याक सद्या पयलीं हांगा कोणाक उदक मेळना. ते खातीर म्हाका हे कोण सुपरवायझर आहा पळय आरपोरा, तेणी मातशें हे येवन बंद करचो. उदक आतां वेस्ट न्हू, हे सगळें उदक वेस्ट जालें आतां. शिरोडेच्या युथ क्लबान घडोवन हाडिल्ली तिसरी सर्गेस्त उदय शिरोडकर मेमोरियल इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीच्या फायनलीत युनायटेड बॉयज ऑफ आमावलीन गार्डियन एंजल SC कुडचडे पंगडाक 2-0 अशा गोल फरकांनी हारावन जैत मेळयलें. काळे शिरोडा सुभाषचंद्र बोस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सात जाल्ली तिसरी सर्गेस्त उदय शिरोडकार मेमोरियल इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीच्या फायनलीत युनायटेड बॉयज ऑफ आंबावले गार्डियन एंजल SC कुडचडे पंगडाक 2-0 अशा गोल फरकांनी हारावन जैत मेळयलें. शेजारच्या 2 गावां मदली ही सर्त आशिल्ली.
दोनूय पंगडांनी गोल करपाची उमळशीक दाखयल्ली, पूण युनायटेड बॉयज ऑफ आंबावलेन खेळाच्या दोनूय सत्रांत दरेकी एक गोल केलो. जेसवन फेर्नांडीसान 24व्या मिनटाक जाल्यार सोवेल फेर्नांडीसान 38व्या मिनटाचेर आंबावले पंगडा खातीर खेळ्ळे. गार्डियन एंजल्सान खूब यत्न केलो, पूण तांकां गोल करपाक अपेस आयले. गार्डियन एंजलाचो ऑस्विन रॉड्रिगीस गोलकीपरान जायते गोल सेव्ह केल्ले. युनायटेड बॉयज ऑफ आंबावलेचो जेसन फेर्नांडीस हाका मॅन ऑफ द मॅच फावो जालो. कितले वर्सां जाले तूं फुटबॉल खेळूंक? 5 वर्सां. कोणा कोणाक खेळलो? वास्को, आतां हांव इंटरव्हिल खेळटा, लायक ओपन टुर्नामेंट. आयची गेम कशी जाली? आयची गेम बरी आसली. हांवें एक स्कोर केलो आनी कॅशेस दिले आनी गेम बरी जाली. आतां तुजे फ्युचर्स प्लॅन कितें आसा? कितें करूंक सोदता? फ्युचर हांवें आतां खेळपाचें मुखार आनी लायक करियर चोवपाचें. आतां हे दुसऱ्या भुरग्याक वतात तांकां तूं मेसेज कितें दिता? लायक हार्डवर्क करपाचें, नीड इम्प्रुवमेंट, लायक इम्प्रूव करपाचें हेडाचें. मागीर फुडारा लायक क्लबा हेड ऑन लायक मुखार प्रो लीग मागीर ISL हाडपाक ट्राय करपाचें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत अपघाताचें सत्र सुरूच आसा. दिवचल वाठादेव जंक्शना लागसार 3 स्कुटरी मदीं अपघात जालो. ह्या अपघातांत एक स्कुटर चलोवपी जखमी जालो. उपरांत तिका उपचारा खातीर भलायकी केंद्रांत व्हेली. दिवचल पुलिशेन घडणुकथार वचून अपघाताच्या घडणुकेचो पंचनामो केलो. ह्या अपघातांत 3 स्कुटरींची कांय प्रमाणात मोडतोड जाली. 3 स्कुटरी दिवचलचे वटेन वताल्यो. ही घडणूक शेनवारा दनपारच्या 2 वरांचेर घडली. सो हांव पार्सल सगळें सबमीट करून येतालो. सो ती ब्लू कलर ज्युपिटर दिसता पळय तेच्या फाटल्यान विदाउट इंडिकेटर रावनासतना तो एका खातीर फोन घेवन सायडीक रावलो. सो तेका पळोवन हांवें स्लो केली गाडी आनी तो झूक करून रावलो. तेच्या म्हणटर फाटल्यान एकटे हाडून मागीर फुडवर गाडी मारली. आनी तो ज्युपिटर वालो कितें म्हणटा की आपली मिस्टेकूच ना म्हणटा, आपूण रावूंकूच ना म्हणटा. जो तो रावूंक ना जाल्यार तेजी गाडी कशी खंय पावली काय विचारता हांव तेका. इतलें सांगूंक सोदता. तो आतां कितें म्हणटा? हांव कितें सांगूंक सोदता, तेणीन आपली मिस्टेक मानूंक जाय. विदाउट इंडिकेटर मारी नासतना रावला पळय ती तेजी मिस्टेक. विदाउट इंडिकेटर मारी नासतना रावूंक जाय आसलो. पोलीस कितें म्हणटा? पुलीस आतां पळोवया, पंचनामा चालू आसा कितें करता. तो विदाउट इंडिकेटर मारी नासतना रावलो इतलें हांव सांगूंक सोदता. पण तूं खंय साखळीच्यान येतालो? हांव फ्लिपकार्ट ऑफिसा पळय थंयसरल्यान येतालो बिचीर वचपाक. इंजरी कोणाक जावंक ना न्हू? इंजरी अशी कोणाक जावंक ना. ते कोण चेडून म्हाज्या फाटल्यान मारला पळय चेडवान, तेच्या मातशें धोपराक मातशें झरकाटे पडले. तेका हॉस्पिटलान व्हेला. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.